प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणींनो, आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आनी जी वाचपां आमी आयकलात ताचेर नियाळ जर आमी करता, पयले वाचपान आमी आयकोन म्हूण घेता, कितें पूण मागात भावार्थ दवरून जर तुमकां तें फावो जातलें. पूण आमी कित्याक म्हूण मागता आनी कितें म्हूण मागता? आमची नदर जर खंयच्या वस्तूचेर पडटा आनी आमची नदर जर दुसऱ्यांचेर पडटा तें पळोवन आमकां तें जाय म्हूण आमी देवा सरशी म्हूण मागता. पूण खरेंच ती देवाची येवजण आमचे पासत आसा? देव तें आमकां दिवंक म्हूण सोदता हेचेर आमी केन्ना नदर घालिना. आमी मागीत रावता. एक भावार्थ दवरून जर आमी मागता आनी खरेंच तें देव आमकां दिवंक म्हूण सोदता, आमकां रोखडेंच फावो म्हूण जाता आनी आमी देवाक आर्गां म्हूण दिता. तेच भाशेन जर आमकां तें मेळना, आमी चिंत्ता देव म्हाजेर खूश ना, देव म्हाका मानून घेयना म्हूण. पूण तरी पूण आमी जर आयच्या शुभ वर्तमानाचेर नदर घालता, जेन्ना जेजूक जो स्नान दिता तो कैदी म्हूण केला म्हूण तें खबर मेळटा, तो फाटीं सरना. देवान ताका शुभ वर्तमान परगट करूंक ह्या संवसारांत धाडला ती खबर आसतना जेजू गॅलिलीन वचून सगळ्यांक जे पिडेस्त जावन आसात, कोणाक कितें जाय तांकां तें फावो करता. पवित्र आत्म्याचे शक्तीन तो तांकां भासयता आनी तांकां एक मार्गदर्शन दिवन वाट दाखयता. त्याच वरवीं आमी जर सदांच जेजूक आपल्या जिवितान घेवन ताचे उतराचेर सदांच जर आमी नियाळता जाल्यार आमकांय फुडें वचूंक तो आदार दिता. देवाचे कृपे प्रमाणे मोगान दुसऱ्यांक वाट दाखोवंक आमकांय जाता. आनी तेच आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, आपले जिवीत बदलात, कित्याक जेजूचे देवाचे राज लागीं म्हूण येयला. ते राज म्हटल्यार मोगान एकामेकाशी रावूंक आनी तोच मोग दुसऱ्यांक दाखोवंक म्हूण आमकां तो आपयता. तर प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणींनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेत आसतना देवाचे उतर जे आमकां भासवणी दिता तेचेर भावार्थ आनी विश्वास धरून सदांच फुडें आमी वचूंक पावूं म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागुया.